वेंचणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर हाणें आपूण नवो पक्ष काडचो ना अशें सांगून फाटल्या कांय दिसांनीच चलिल्ल्या चर्चांक पूर्णविराम दिला। फुडारांत जर नवो पक्ष स्थापन जालो जाल्यार तो सगळ्यांचोच आसतलो अशें ताणें सांगलें। बिहाराची राजधानी पाटणांत पत्रकार परिशदेंत ताणें आपली बाजू मांडली। फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यांत 18,000 लोकांकडेन संवाद सादतलो अशें ताणें सांगलें। तांचे विचार जाणून घेवन चर्चा करतलो, जर ते सहमत आसल्यार तांकां भागीदार करतलो। पक्ष स्थापन केलो जाल्यार तो प्रशांत किशोर हांचो नासून सगळ्यांचोच आसतलो अशें ताणें नमूद केलां।